Genesis A30. Solve sporat vacanat bava boinino, deva cena voir carat soglia porzano. Solve sporat vacanat bava boinino, deva cena voir carat soglia porzano. Sorbe sporaci se va corat, anondantaci bhakti corat. Sodgita gavun bitor sorat, sonto saniyat deva mokat. Sorbe sporat vakanat ava boinino, deva cena voir carat soglia porzano. Sorbe sporat vakanat bava boinino, deva cena voir carat soglia porzano. बापाची, पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. Probably nowacie mis, आमी भेटयता रेजिनाल्ड मेंडिस हाच्या आत्म्या पासत. देवान ताची काकूलत करून ताका सासणेक सूख फावो करूं म्हणून मागुया. तेच बरोबर ट्रेसी डिसुजा आपलो 21वा वाडदीस समारंभता. तसोच केडन लाजरस आपलो 3रो वर्साचो वाडदीस समारंभता. तशेंच एक घोव बायलां आपलो 55वो काजराचो दीस मनयता. तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जे कोण आपलो वाडदीस समारंभता तांकां देवाची कृपा आनी काजराचो दीस मनयता तांच्या एकवटाचेर देवाचो आशिर्वाद, बरी भलायकी तांकां आनी सुखेस्त दवर म्हूण मागुया. आयज आमच्या मादर तेरेजा, कोलकाताची तेरेजा भाग्यवंत, तिचोय आमी स्मरण करता, अवगडास करता. तिच्या मरणाचो दीस. हीच भाग्यवंतीन मादरीन आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन गरिबांची सेवा करूंक ती वावुरली आनी सेवेंतल्यान जेजू भाशेन देख तिणी दिली. आमकांय असलें मोन मागुया. तेच बरोबर आयज टिचर्स डे हो शिक्षकांचो दीस मनयता. जायत्या शिक्षकांनी मोन उजवाडोवंक आमचें आदार दिला. आमच्या सगळ्या शिक्षकांचो उगडास करुया, जाणीं आमकां जावं शाळेंत जावं आमच्या कॉलेजींत शिकयला तांचो. एक शिक्षक म्हणल्यार दुसरी सगळीं प्रोफेशनां आसात तातूंत एक व्हडलें प्रोफेशन. कित्याक दुसरें प्रोफेशनल जावपाक एक टिचरीचें प्रोफेशन अदीक व्हडलें. तें ताचे वरवीं ह्या टिचरीच्या प्रोफेशना वरवीं दुसरी प्रोफेशनां उत्पन्न जाता. कित्याक हीच टिचर मोनाचेर दुसऱ्याचो प्रभाव घालता. आयज सगळ्या टिचरींचो उगडास करुया. जी कोण आसा संवसारांत तांकां बरी भलायकी, सूख मागुया. जी कोण सोंपून गेल्या तांचो उगडास करून तांकां सासणेक सूख मागुया. आनी चिंतना मनान धरून मिसाची भेट पेटयतना आमकांच कालतिकाय मागुया. चुकल्यां देखून देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पुरा देवाक आनी तुमकां बाबा पळयलो म्हजो ज्ञान चालू सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच सांकवार बरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, वंशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती विनंती करात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक खावू. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. सोर पदवीधरा आनी सासणाचे देवा, तुज्या भक्तांक आमच्या बाबा भयणींक महिमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे ताईं तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तांचे विनवणेन आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योत पावलून कुरितकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचे आनी म्हजें एक उदाहरण करूंक दिलां. कोणेच गोरवान बरोन एकल्याचो पाटलाव करूंक दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हें रावून तूं व्हड म्हूण तुका कोण धरता. तुजे कडेन दुसऱ्या कोणाचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलोल्या भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी करचें रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आमादम दुतान देवान निमाणो वोग दिलासो दिसता. आमी मोनाचें फर्मोण पडलेल्या मनशा पळय जाल्या. हय, आख्खे रचनेक मुणगे देवदूतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवे शाणे. आमी ओस्कोत, पूण तुमी शक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. आमी भूक आनी तान सुस्तांव, विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव, गोरदार आमकां ना. हात पांय जोडून आमी कश्टावतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमालो आमकां दिता, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करता, पूण आमी बोलेपणान उलयतांव. आनी आयज ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगळ्या मनशांचो मेल कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजे भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां हाडूंक हें बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शिवोतोमाना उदेशी हांवेंच तुमकां चलोवंक दिला. देवाचें उतर हें. आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक सवेस्पोर सदां लागींच आसा. आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक सवेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पुराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मातल्या समेस्तांक
खोऱ्या मनान उलो मारता तांकां सवेस्पूर सदां लागींच आसा. जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सवेस्पूर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची कशी तो करता, तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सवेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्ट्यांचो तो भस्म करता. जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सवेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रोचना स्तुती करूंक सासणाच्या सासणाक. जबाब आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सवेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणाच बापाशी वचोना बगर म्हजे वरवीं सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मोड्डून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हणलें, सोणवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्य नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतलें एक पुस्तक ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 23 वर्स 25 अशें म्हणटा की तांचो कायदो आसलो की शेतांतल्यान कोणूय तर वेता जाल्यार ताणें त्यो कणश्यो मोडून खावं येताल्यो, पूण ताका कोयती लावंक जायनासली, कोयतीन कातरूंक जायनासलें, वो आमी म्हणटले आसल्यार लुवणी करूंक जायनासली. हो एक कायदो आसलो, पूण कोणूय शेतांतल्यान वेता जाल्यार तोडून त्यो खावं येताल्यो. जुद्यो वो फारिज्यो थंय होच कायदो जेजूक ताणें लुवणी केलेल्या भाशेन सोणवारा दिसा ताचें शीस तोडून खाता म्हणून ताका असलें एक्युजेशन करता वा ताचेर गाराणें घालता. ताणें फकत त्यो तोडूनच खाल्ल्यो, पूण त्यो सोणवारा दिसा हो आमच्यान म्हणूं येता आमचो आयतार कसो, जो दीस देवाक भेटयलेलो त्या दिसा ताणें अशें केलें म्हणून ताचेर ते गाराणें घालता. पूण जेजू तांकां दाखयता हो कायदो केल्लो, हो कायदे केले ते देवाचे आनी एकामेकाच्या मोगा पासत, बरेपण जावचें पासत. पूण कायदेच घेवन वायट जाता जाल्यार ते कायद्याचें मोल कितें तें पळोवंक जाय. कांय फावटी असलें धोरण आमचेंय जाता, कायदे आमी पाळटा, पूण कायद्याचें मोल, भितरलें मोल कित्याक लागून तें घडलेलें, खंयच्या काळार तें घडलेलें, कित्याक लागून, वो कसलें बरेपणाक लागून घडलेलें, हें हाचेर नियाळ करूंक गरज. जेजूचो कायदो सोणवाराचो धनी तो आपूण म्हणटा ते हांवें व्हडतो म्हूण दाखयता. आनी तो म्हणल्यार तो शिसां बरोबर तांची गरज वळखता, तांचे बरोबर तो जेवणाक बसता, पातक्यां बरोबर तो जेवणाक बसता. आनी जेवणाक बसप म्हणल्यार ही इश्टागोत तांची ओदीक दाखयता. कोण जुद्यो असल्या
दिसा आनी पातक्या बरोबर जेवणाक बसचे नासले. पूण जेजू दाखयता हो कायदो आसा ताज्याहून आपणाच कायदो त्याहून व्हडलो, तो म्हणल्यार आपल्या मोग दुसऱ्यांक पाठोवपाचो. बाबडीनो, तेच बरोबर आयज उगडास करुया आमी. शीस भुकेल्ले, हंगर, फिजिकल हंगर. जायतो लोक आयज कश्टावता. एके वाटेन भुकेक लागून कितलीं भुरगीं माल न्युट्रिशन, तांकां फावो तें जेवण मेळना आनी भुकेन पासून मरता. पूण दुसरे वाटेन हो एक वेस्ट करपाचो वेस्टींग कल्चर असो जाल्लो आसा. जायतें जेवण पिड्यार करप, जायतें घेवप आनी जायतें पिड्यार करप, असलोय कल्चर संवसारांत आसा. म्हणटच जे कोण भुकेन आसता तांचोय आमी उगडास करुया. देवान तांकां फावो करूंक आनी जो कोणाक असलें पिड्ड्यार करपाचें आसा तांचें मौन उजवाडावंक. हे थोडी चिंतना मनान धरून आमचे स्पसत आमी मागया. पयले सुवातेर कायद्याचें मौन आमी ओळखून घेवंक आनी दुसऱ्यांक ओदीक कायदे आसा ताच्यान मोगाचो कायदो ओदीक पाळूंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलो तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सय. म्हज्या बाबा बुडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कोनवाडायेन कान दी आनी तुज्या भोगतांचे विनवतीन ह्या बलिदानांत फावो ते पोरी तुजी सेवा करूंक आनी ताचो फळ आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व कडेन सरता आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दौलबार तुजी तोर महिमा वखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र करून आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोद. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोराची हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारावतलें. हे मोशा उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गट परगटुया. सोमिया जेसू आमी वळखता आनी एकाल तितलें पियेता तितलें पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळां रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. रिजिनाल मॅन्डीस हाच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभांतल्या ट्रेसी डिसूजा, केडन लॅझरस तशेंच आयज लग्नाचो दीस पाळटल्या सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यान दनभुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पविदार बापा सर्वंदन वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन. जेजू जावन आसा बरो गवळी, बरो शिक्षक आमच्या बापा म्हणटना सगळ्या शिक्षकांचो उगडास करून तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवण राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार आकृतीन सर पातकांतलें चटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दियान तूं तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, शांतीचे आनी सोर बुजवणीचे बापा, तुज्या भोगतां खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ह्या संवसारांत तुजे पवित्रतायेन आमी बरों आनी स्वर्गार सासणाची सडवण जोडूंक आमचे मोहिमेवंत बाबा भयणीच्या संगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमच्या नेरुलच्या फिरगोजकारांक एकूच कळोवणी उदी करून भुरग्यांक आमी 8 तारखेर आमच्या आवयांचो दीस मनयता. सायबीण मागीर जल्माचो दीस पाळटा म्हणटच हांवें मागलेलें एक तुमी कार्ड करूंक. एकूच पर्यान केल्यार उपकारता तेंच कार्ड आमचे सर्गींच्या आवयक, तेंच कार्ड आमचे संवसारी आवयक. आनी ह्या कार्डाचो एक फोटो काडून एक पिक्चर, दुसरें पिक्चर तें कार्ड धरून त्या भुरग्यांनी आपल्या फॅमिली सांगाता. ही दोनूय पिक्चरां काडून फोटो काडून म्हज्या मोबायलाचेर फाल्यां पर्यान तुमी धाडचे. थोड्यांनी धाडलेलीं आसा, हो परत उगडास करता. फाल्यां लगून ही दोनूय पिक्चरां तुमच्या कार्डाचो आनी कार्ड घेवन भुरगें आपले फॅमिली सांगाता हो फोटो धाडून आनी त्या दिसा ओदी करून 8 तारखेर आमी आमच्या आवया पासत मागतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पुजा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. मी सायबीण मांयक लागीं आमच्यो गरजो पाठोवन आमच्या उस्त्या कोती तिच्या पांयां सरशीं धरून हें नवें तिचें करुया. आमचे काकलुतीवंत दुखेस्ती माई, आमचे खातीर तुवें तुज्या पुता बरोबर कश्ट सोंसल्यात. आमच्या सगल्या पातकां खातीर आमी दुखी जाता आनी तुज्या सांगाता सगळे आमचे कश्ट भेटयता.
हे तरेन आमकां देवाची काकलूत मेळूं. आमच्या काळजांतल्यो सगळ्यो पातकाच्यो वंदावण्यो उमटावन काड आनी आमचो आत्मो देवाच्या मोगान बाजूचो आनी लासूचो कर म्हूण आमी तुजे कडेन विनयता. आमची भोव नितोळ आनी मोगाळ माये आमकां सगळ्यांक कुडीच्या आनी आत्म्याच्या संकश्टांतली वाटाय. जशें एक सुकणें शिकाराच्या हातांतलें सुटून आकाशार उडटा, जशें मेरू वागाची दिश्ट पळोवन आपले दोलींत लिपता, तशें आमी तुज्या निश्कळूंक काळजाशी येता आनी आमी थंय सुगूर आसतल्या म्हूण आमकां खात्री आसा. पवित्र माये, आमी सासणीक जिविताक पावो मेरेन आमकां सालामतीन चलय. जंय आमी देवाक तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणांक महिमा दितल्या. आमेन. गायनाचो अंक T29. Marie, sodanza dar tuso, zawsze furia magniaco, putan tuka keniadiku, adaras ropatkiaco, Saito ala shiro di maye amka tu saito ala shiro di maye amka tu